भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज घुबडा विशीं जाणून घेवया. ताका घुगम, आwl, कुट्रू, उल्लू, कुरैया, पिंगळा अशा जायत्या नांवांनी वळखतात. ताच्यो 200 वयर जाती आसात. घुबडां ही संवसारांत सगळ्यांक मेळटात. ती चड करून रातची जागी रावतात. मात स्नोवी घुगूम रातचे न्हिदता आनी दीसभर जाग्यार रावन शिकार करता. घुगमांक रातचें स्पश्ट दिसता, पयसुल्लें दिसता, पूण सामकें लागींचें दिसना. आवाजाच्या लहरींचेर ते सावज नेमकें खंय आसा तें वळखूंक शकता. घुगूम भियेत जाल्यार भयानक आवाज काडटा. तो 1 मैल मेरेन आयकूंक येता. भुरग्यांनो, तांचे खाणे कीटक, ल्हान सुकणीं, हुंदीर, विचू, सोरोप म्हूण शेतकारांचे ते इश्ट. थोडीं घुगमां नुस्तें मारून खातात. भुरग्यांनो, घुगमां स्वताचो घोटेर बांदिनात. ती ससाणो वा कावळ्यांच्या पोरण्या घोटेरांचो वापर करता, वा झाडांच्या घोलींत, दोंगरांचेर पोरण्या घरांनी रावतात. ती बरोच काळ जोडयेन रावतात. हिंदू संस्कृतायेंत तांकां शुभ आनी धनसंपत्तीचें प्रतीक मानलां. मात बरेच लोक तांकां अशुभय मानतात. पळोवपाक ते भयानक दिसता. ताका लागून ताचे विशीं खूब गैरसमज आसात. मनीस आपली मान 180 अंशां मेरेन घुंवडावंक शकता, मात घुगम 270 अंश ती घुंवडावपाक शकता. तांच्या पाखांचो उडटाना आवाज येना. घुगमाचे दोळे मुखार असतात. ते गोल नासून ट्युबा सारके असतात. सगळ्यांत ल्हान घुबड एल्फ आव्ल हें 6 इंच, तर सगळ्यांत व्हडलें ग्रेट हॉर्न्ड घुगूम हें 58 इंचां मेरेन आसता. ताचे तकलेचेर पिसांची शिंगां असतात. घुगमा विशीं खूब गैरसमज आसात. ते आड्डल्यार मनीस मरता. ताचे कडेन जादू करपाची शक्त आसता. ते दिसल्यार गरिबी येता. ते घराचेर बसल्यार तो घराबो भिकेक लागता. अशे जायते गैरसमज आसात, पूण तातूंतलो एकूय अजून सिद्ध जावंक ना. तर अशें घुगूम. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.